जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांत ताणेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारता ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. तर आयचो विशय हांव घेवन आयलां तो जावन आसा देवाच्या नांवाची उक्तावणी. ह्या वेळार आमकां हे पवित्र पुस्तकांत आमकां आमच्या बापाचें नांव आमकां मेवता. तर हे सुटकेच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मोइसेसा वरवीं देव आपलें नांव उक्तावें करता. तर आमी जाणा जावन घेवया हे सुटकेच्या पुस्तकांतल्यान. हे सुटकेचें पुस्तक 3 वेसवर 13, 14, 15 वड अशें म्हणटा. मोइसेसान देवाक म्हटलें, जर हांव इस्रायलाच्या पुता धुवाशी वचून अशें सांगीत जाल्यार तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण तांचें नांव कितें काय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइसेसाक म्हटलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवाक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान मोइसेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुता धुवाक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, एब्रामाचो देव, एझाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदांच सर्वदां हें म्हजें नांव, हेच नांवान पिळकेच्यो पिळका म्हाका उलो मारतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर ह्या वेळार आमकां ह्या सुटकेच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मोइसेसा वरवीं देव आपलें नांव उक्तावें करता. तर हो ल्हानसो संदेश म्हजो आसलो की आमच्या बापाचें नांव आमी सोजमोंक जाय, आमकां पळोवंक जाय की आमच्या बापाचें नांव कितें तें. तर होच ल्हानसो संदेश हांव तुमच्या मुखार घेवन आयिल्लो. तर आमी हे स्क्रिप्चराचेर आमी थोडोसो याद करूंक जाय, कित्याक हो एक मोइसेस एक ताचो प्रवादी आसलो, वेंचून काडलेलो. आनी मोइसेसा ताई देव त्या वेळार उलयलो जेन्ना इजिप्टांत इस्रायल पोरसां बंदपणींत आसली. आनीक त्या वेळार देव तांकां सोडूंक सोदतालो. त्या वेळार ते मोइसेसाक तो वेंचून काडटा आपलो प्रवादी म्हूण. त्या इस्रायलाच्या आपले वेंचलेली इस्रायल पोरजेच्या मोदें तो ताका उबो करता. आनीक मोइसेसा वरवीं हो इस्रायल पोरसां हे इजिप्टांतली भायर सरता. आनी सदांच देव बाप आमचो तांच्या सांगाताक आसता, तातूंतली तांकां सुटका फावो जाता. खरेंच आमकां जाणा जावन घेवंक जाय. ह्या पवित्र पुस्तकांत जायतें आमकां बरयल्लें आसा आमच्या जिवितांत. तर हे वेळार हो ल्हानसो संदेश म्हजो आसलो तो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनी हांव सोजमोतां हो तुमी संदेश तुमच्या काळजांत दवरतलीं. आनीक तशेंच जें तुमकां आयज मेवलां देवाचें उतर तें तुमी दुसऱ्याक वांटतलीं, दुसऱ्याक तुमी दितलीं आनी तांचे जिविताची बदलणी ती जातली. आनी खरेंच ती जेजूच्या नांवान तांची बदलणी ती जातली म्हूण हांव तुमकां आदींच म्हज्या काळजांतान हांव तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणांक हांव जेजूची शांती म्हणटा. आनी हो म्हजो व्लॉग, हो म्हजो देवाचें उतर हांव हांगासरच हांव सोंपयतां. फुडलो म्हजो विशय येतलो आनीक ह्या विशयांत जायते एक तुमकां म्हायती मेळटली. तर जेची शांती तुमकां
सगल्यांक